उत्तर गोंयचे अध्यक्ष आणि युवा नेते बाब दीपक कलंगुटकर, विधानसभा सोपून 2 दीस जाले आणि या पावसाळी अधिवेशनात जे 15 दीस चल्ले 3 आठवडे हातून आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी एक जो प्रोग्राम राबयल्लो आमचो आवाज विजय म्हणून पेडणे ते काणकोण मेरेन, आणि थंय जे विषय आयिल्ले ते यशस्वीपणान तांच्यांनी वेगवेगळ्या तरेन ते मागीर स्टार्ट प्रश्नाच्या माध्यमातून आसूं, अनस्टार्ट माध्यमातून आसूं, 0 आवराच्या माध्यमातून आसूं किंवा प्रायव्हेट मेंबर ऑफिसाच्या माध्यमातून आसूं किंवा कॉलिंग एडिशनच्या माध्यमातून जंय जंय मेळूंक शकताले थंय थंय ते इश्यूज जे आसात ते आमच्या अध्यक्षान घेतले. आणि सारांश जर तुम्ही आता काढलो विधानसभेच्या सत्रानंतर आणि जर भर बाजारात तुम्ही गेले पेडणे ते काणकोण पर्यंत जाल्यार लोक तुमकां सांगतात की लोकांचे इश्यूज कोणे घेतले, ते लोकांचो आवाज म्हणून कोण विधानसभेत उलयलो आणि लोकांचे प्रश्न कोणे तडेक लावपाचो प्रयत्न केले आणि काही बाबतीत ऑर्डर्सूय हाडल्यो. हे आमी सांगनात, हे तुम्ही पेडणे ते काणकोण पर्यंत जर खंयच्या बाजारात वचशात किंवा टिट्यार वचशात किंवा खंयच्या एका चायेच्या हॉटेलार वचात हे तुम्ही स्वतः सर्वे करून पळयात जाल्यार तुमकां लोकां कडल्यान हे कळून येतलें. सरकार म्हणटालो की हे सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदयाचे सरकार, पूण जशे तरेन हे सरकार ह्या 3 पावंड्याचेर काम करना हे विधानसभेत आमच्या अध्यक्षान जनते मुखार दवरले. आता उत्तर गोंयच्या संदर्भात जे आसा एक डिटेल तुमकां आमचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष बाब दीपक कलंगुटकर सांगतलो. ताच्या नंतर जे बाकीचे इश्यूज जे आसात दक्षिणेच्या मनात ओव्हरऑल ते तुमकां हांव ब्रीफ करतो. परत एकदा सगळ्या पत्रकार भाव आणि भयणांचे स्वागत करता. विधानसभेच्या पयलीं म्हणजे पावसाळी अधिवेशनाच्या पयलीं जेन्ना आमी आमचो आवाज विजय ही संकल्पना घेऊन गोंयभर भोंवले तेन्ना पूर्ण तालुक्या कव्हर करीत आसतना आमी सादारण 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी पावल्ले आणि थंय जे विशय येयल्ले, जो आवाज जो येयल्लो त्यांचो आवाज हो आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो चीफ विजय सरदेसाय हो विधानसभेच्या फ्लोराचेर त्यांचो आवाज जावन जेणे जे सगळे जे समस्या, जे प्रश्न जे आयकून घेतलेले ते मांडपाचो एक योग्य रित्या प्रयत्न केलो. ऑफिशियली जरी तांकां टायटल नसले तरी ते ऑपोजिशन लीडर कसोच त्यांच्यानी ह्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फ्लोराचेर त्यांनी आपलो रोल केला. पूर्ण गोंयभर फिरत असताना जेन्ना उत्तर गोंयांत जेन्ना ते फिरल्यात तेन्ना सगळे तालुके जेन्ना कव्हर करताले तितूंतले साधारण म्हाका दिसता 100% जरी विशय हाडपाक जरी ना मेळ्ळे तर साधारण 80% विशय हे त्यांच्यानी हाऊसाच्या फ्लोराचेर मांडपाचो प्रयत्न केलो. लोकांच्यो भावना जाल्यो की विजयाक पळयताना एक आशेचो किरण कसो पळोवपाक लागले आणि बहुतेक विशय त्यांच्यानी जे हाताळले त्या वेळाचेर त्यांच्यानी त्याच वेळार त्याका न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे अनेक गोष्टी हांव तालुका वायज मागीर सांगता वयताना, पण त्याच बरोबर जेन्ना लोक तांकां पळयतात तेन्ना साधारण 2200 असेंब्ली नंतर जर आमी पळयलें जाल्यार अशें दिसतालें की गोंय हे हातीभार वयता काय कितें काय. खूब कडेन जशें आतां दुर्गाराज बाबान म्हटलां की काना कोपऱ्यान आयकपाक मेळटा. खूब कडेन आमी जेन्ना गांवांतसून येता तेन्ना अशेंच म्हणटाले की मनोहर भाईच्या रुपान परत कोण आमकां एक लिडर गोंयांत मेळटा गोंयकारपण सांबाळणारा म्हणून. आणि तें जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना आमी तालुका वायज जेन्ना आमी हो उपक्रम राबयलो तेन्ना उत्तर गोंयसून आमी पयलें सुरू केलें हें पेडण्यानसून सुरू केलें. आणि पेडण्यान आमकां याद जाता की आमी ह्याच असेंब्ली सेशनाच्या पयलीं जेन्ना आमी पत्रकार परिशद घेतलेले आनी तेचे फुडें आमी उलयले की थंयसर भेटसयणार अनेक समस्या, फॉर एक्झाम्पल तुयेंचें CHC जे आसा आणि ताका लागून नवीन हॉस्पिटलाचे बिल्डिंगचे बांदकाम चालू हे साधारण 17 जाला ते अपूर्ण आसा आणि ते पूर्ण करचे म्हणून थंयसरल्या लोकांनी आवाज उठयलो. आणि तो विशय जेन्ना आमी घेतलो हातीन त्या वेळाचेर थंयसरले स्थानिक आमदार हेंच्यांनी आरोग्य मंत्र्याची भेट घेतली आणि त्याच्यानंतर
खरं म्हणजे जाल्यार ते GSIDCची भेट घेवपाक जाय आसली, कारण ते अजूनही हॉस्पिटल हे आरोग्य खात्याक सुपूर्द केल्लें ना. पण तो विषय सुद्धा आमचो पार्टी चीफ यांच्यानी हातीन घेतलो आणि तेचेर थंय मागीर आमकां वेगवेगळी आमकां थंय आश्वासनां मेळ्ळी. त्याच्या येणाऱ्या काळात आमकां पळोवपाक मेळटली की खंय पावतात ती. त्याच्या नंतर आमी पळयलें जाल्यार थंयसरलो CISFाक जी जमीन एक्वायर केल्ली आसा, थंयसरलो ओवरऑल जो थंयसरली डेमोग्राफी चेंज जावपाची आसा त्या संदर्भात ते उलयले. त्याच्या नंतर मोठ्या संख्येन थंय पेडणे आणि आजूबाजूच्या भागातले कदंबा कॉर्पोरेशनाचे जे स्टाफ येयले रिटायर्ड, तेंच्यो ज्यो आफ्टर रिटायरमेंट तेंच्यो ज्यो कितें मागण्यो किंवा जे तेंच्या लागून जे कितें तेंच्यो समस्या, तेंच्या लागून जे कितें तेंचो जो फंड्स वगैरे दिणारो आसता पळय, तो कित्येक वेळा दुर्लक्षित केल्लो आसलो. तेचेरूय आवाज जालो, तेचेरूय आश्वासनां मेळ्ळी. त्याच्या नंतर आमी पेडण्यातलो जो मोठो प्रकल्प आसा, जी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जितून वेगवेगळे मोठमोठे क्लस्टर्स येतले, ती सगळी त्याची पूर्ण हे जाल्ली रूपरेषा आखलेली आसा. भितरले सगळे रस्ते त्याचे विटवीन केल्ले आसा, पण तेका हायवे वयरसून कनेक्टिव्हिटीच ना, म्हणजे रस्तोच ना तेका. तोही विषय विजय सरदेसाय यांच्यानी हावजान हाडलो. अनेक विषय त्या भागाचेर थंयसर येयले, हे सगळे पेडण्यातलेच आसले आशिल्लो भाग ना. मागीर त्याच्या नंतर आमी बार्देसान येयले. बार्देसान येयलो जाल्यार प्रामुख्यान पयलो विशय आसलो हो थंयसरले स्थानीक लोक एकवटलेले आनी तेंच्यांनी म्हटलेले, आमी जेन्ना म्हापशा आयकले लोकांक, तेन्ना म्युनिसिपालिटीन जो कर घेतलो वयता, टॅक्स कलेक्ट केलो वयता, हो दुकानदारांकूय हो हाऊसिंग टॅक्स कलेक्ट केलो वयता म्हणून आयकले. म्हणजे सादारण डबल टॅक्सेशन हे थंयसरल्या व्यापाऱ्यांक भरचें पडटा अशें आयकपाक मेळ्ळें. तोय विशय हो कालच्या विधानसभेन हाडलो. त्याच्या नंतर शापोरा बंदी रोड जो आसा, थंय अजूनही उदकाची समस्या, अजूनही ते उदक पावना. म्हणजे गेले असेंब्लीन आमी म्हटलेलें की हर घर कितें तरी जल मुक्त अशें कितें तरी म्हणून हें केल्लें. हय, पण आयज थंय शापोरांतले लोक जो गोंयच्या म्हाका दिसता ट्युरिझम मॅपाचेर शापोरा हे बरे पयलीं पासून आसा, थंय उदकाच्यो समस्या आसात, त्योय हाडल्यो. त्याच्या नंतर टॅक्सी एग्रिगेटर जो विषय आसा, हो इश्यू हो काळांतरान चालूच आसा, तोय सोंपलो ना. तेकाय चालना दिवपाचो प्रयत्न केलो. हे सगळे विषय बार्देसान येयल्ले. त्याच्यानंतर मोठो जर विषय खंयचो आसत जाल्यार रेड टेपिझम इन डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस, म्हणजे फायलीच मूव जायना अशें थंयसरल्या लोकांची समस्या आसली, अशें थंयसरल्या लोकांची गाराणी आसली. तशेंच फुडें आमी येयले आनी आमी जर तिसवाडी वयता जाल्यार आमकां फॉन्टेनेज अँड सेंट टॉम ट्युरिस्ट न्यूसन्स जो क्रिएट जाल्लो, तोही विषय विधानसभेन गाजलो. तेचेर तर म्हाका याद जाता मंत्र्यान आश्वासनूय दिलें की आपण तो सुटावो करता म्हणून, आनी आपण तेतून लक्ष घालता म्हणून. त्याच्या नंतर तिसवाडीक आमकां पळोवंक गेले जाल्यार चिंबेल हांगासर कित्येक इल्लिगल बोरवेल्स मारल्यात, ह्योही थंयसरल्या लोकांनी आमच्या नजरेक हाडून दिल्ले. त्याच बरोबर बिहारी टेनन्सी, बिहारी टेनंट हेही हांगासर 18K च्या अंडर आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. ह्यो सगळ्यो गोष्टी जेन्ना आमी लोकांक आयकपाक गेले तेन्ना आमकां ह्यो सगळ्यो गोष्टी आयकपाक मेळ्ळ्यो. तशेंच तिसवाडीसून मागीर आमी बिचोली सत्तरीन जेन्ना भितर सरले, बिचोली सत्तरी आमी एकेच कडेन कार्यक्रम केलो. हांगासर सोडन फेरीबोट, जी रो फेरीबोट, आनी हेचो जो विशय जाल्लो तेची काही फोटोग्राफ्स दाखोवन तो थंय विथ एव्हिडन्स थंयसर तो उघड केल्लो. त्याच्यानंतर थंयसरले जे शेतकरी आसात, जे शेतकरी प्रामुख्यान मये आणि बिचोले जे शेतकरी आसात, हांकां म्हाका दिसता 9 वर्सां जाली, तांकां जे तेंच्यो ज्यो क्रॉप डॅमेजीस ज्यो आसात पळय न्हू, त्यो तांकां अजूनही कंपेन्सेशन मेळ्ळेलें ना मायनिंगाच्या संदर्भांतसून. आनी तेतून मागीर फोमेंतो आसात, आमचो चौगुले आसात, वेदांता आसात, अशे मायनिंगाचे काही थंयसरले इश्यूज हे थंय येयल्ले. त्याच्यानंतर सत्तरीचो विषय प्रामुख्यान येयल्लो हो आल्वारा लँड. होय असेंब्लीच्या फ्लोराचेर बाब विजय सरदेसायान मांडलो आणि न्याय दिवपाचो ह्या सगळ्या गोष्टींक प्रयत्न केलो. बिचोलेसून जो लाटम बारसे आसा हांगासर तर थंय सरपंचा सकट थंयसरली पंचायत मंडळ आसात किंवा अनेक ग्रामस्थ हे एकवटलेले आणि त्यांचो एकूण हे आसलो की थंयसरलो जो सेक्रेटरी आसा
वो सतावणूक करता आणि त्याची तात्काळ बदली करची म्हणून द मोमेंट तो विषय फ्लोराचेर काढलो त्या क्षणाक म्हाका दिसता त्याची बदली जाल्या कारण त्याची रोखडीच जी त्याची ऑर्डर असता पळय अर्ध्या वरा भितर ती सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून किंवा आपल्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या किंवा प्रेस माध्यमांतून आमकां ती सर्क्युलेट जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. म्हणजे काही जे विषय असले हे तात्कालीन सुटावे झाले, काही न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. पण हे सगळें करत असताना आम्ही जर हे पळयलें जाल्यार जो आवाज जालो विधानसभेत, जो लोकांचो आवाज आयकून बा विजय सरदेसाईन जो आवाज म्हणपाचो प्रयत्न केलो तेका परतूय म्हणटा 100% जरी ना जाल्यार 80% न्याय दिवपाचो प्रयत्न झाला. सगळ्यो गोष्टी सुटाव्यो जावंक ना. काही जेन्ना 80% म्हणटा जेन्ना 20% ज्यो उरतात पळय त्यो परत आमी ज्या जाग्यार वचून आमी हें सुरू केल्लें आमचो आवाज विजय ही संकल्पना जशी आमी तालुका वायज आणि 40 मतदारसंघ कव्हर केल्ले तशेंच त्याच धर्तीचेर फुडल्या काळान आमी परत एकदा लोकांच्या फुड्यान वयतले. कारण लिडरशीप ही फक्त हावजाच्या फ्लोराचेर आवाज उठोवन सोंपना, ती परत एकदा लोकांपर्यंत वचून लोकांचो आवाज लोकांची गाराणी आयकून घेवन ती डे टू डे जे कितें फॉलोअप आसा ते करपाक लागून आमी गांवांनी रस्त्यांचेर नाक्यांचेर वचून आमी लोकांक आयकून घेतले आणि परत एकदा जो 80% हा तो 100% न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. हांव त्या सगळ्या लोकांचे धाडस करता जे आमचो आवाज विजय ह्या कार्यक्रमाक येवन निर्भीडपणे जे धाडसान जे गोंयांत भेटसणार विशय जे मांडले त्याच्या खंय आमचो पार्टी चीफ विजय सरदेसाई राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो ना. किंबहुना सत्ताधारी पक्षा कडसून ते दिसले गेले. काही लोक जे थंय सहभाग जाल्ले जेंचे सहभाग घेतलेलो ह्या वार्तालापान त्यांच्या कुटुंबियांचे एखादे जर कोणी गव्हर्नमेंट सर्वंट वगैरे जाल्यार त्यांचे ट्रान्सफर्स वगैरे केल्यो, काही आफोन हाडून त्यांना तंबी वगैरे दिली. खरं म्हणजे जाल्यार सत्ताधारी पक्षान करपाची गरज नसली, त्यांना ही एक संधी मेळ्ळी. ज्यो गोष्टी त्यांच्या मेरेन पावना, त्यांच्या सत्ताधारी आमदारांच्या आवाजांसून पावना हे कोणाकडसून तरी त्यांना पावता आणि हे शेवटी गोंयचे प्रश्न असले तेका न्याय दिवपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय नासलो. म्हणून परत एकदा म्हणटा ह्या सगळ्या गोष्टींचे आमी राजकारण न करता आमी लोकांपर्यंत पावतले आणि परत एकदा हीच संकल्पना घेऊन आमी आमचो आवाज विजय हो वेगळ्या स्वरूपात आमी लोकांसमोर येतले. तुमच्या मुखार बाब दिपकान उत्तर गोंयचो सारांश दवरलो. आता हांव दक्षिण गोंयचे तशेंच बाकीचे हाजेर उलयता. आमच्या अध्यक्षान टोटल 270 प्रश्न घाली, तातूंत 225 अनस्टार्ड क्वेश्चन, 45 स्टार्ड क्वेश्चन, 13 झिरो आवर आणि 5 कॉलिंग अटेन्शन. त्या भायर 3 प्रायव्हेट मेंबर असोसिएशनाची बाब कालुसा बरोबर आमची क्लब जाल्ली. आणि खास करून सांगपाचें म्हणल्यार 0 आवराक जे प्रश्न मांडले हे अत्यंत अंत्योदय तत्वावले मुद्दे मांडले. फॉर एक्झाम्पल गोंयच्या आमच्या मुर्तीकार भाव आसा तांचे कडल्यान एक मागणी आशिल्ली की पीओपीचे मुर्त्यो जे येता बाकी राज्यांतल्यान हाचेर बंदी घालची. आणि फाटली 6-12 वर्सां सरकार उलयता की आमी करता हे करता, पूण शेवटी मार्केटान आमी ती पीओपीची मुर्ती पळयतालीच. पूण ज्या दिसा पयलेच दिसा फर्स्ट डेज पीओपीची मुर्तीचे लक्ष वेधी सूचना हाडली 0 आवराक, हातूंत सरकारान मुख्यमंत्र्यान मान्य केले की हय हे करपाक जाय आनी हाचेर बंदी हाडपाकूच जाय, जे आज पर्यंत फक्त ओरली आनी उतरांचेर आसताली. 24 वरां भितर ताजी ऑर्डर तुमच्या मुखार सरकारान दवरली आणि आमी ती मागीर प्रेसाक रिलीज केली. सो थंय बारीक लोक, आता मुर्ती करणारे कोण, मुर्ती करणारे लोक अपर क्लास किंवा पैसेकार लोक न्ही, हे अंत्योदय तत्वाचे लोक, बारीक लोक, हांकां पावपाचो प्रयत्न विजय बाबान केलो आणि तो 100% आमी तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो. त्यानंतर माटोळी सारखी मुख्यमंत्र्यान आमी जेन्ना पॅकेट ऑफ चिप्स म्हणले की मुख्यमंत्र्यान माटोळी म्हणली, बजेट म्हणजे माटोळी, पूण सरकार केन्नाच माटोळीचे विक्रेते जे आसा, जे माटोळीचे लागता, जी फळां फुलां म्हणा, जी जंगलातली म्हणा किंवा आमची ट्रेडिशनल व्हेजिटेबल्स म्हणा, हांकां केन्ना सरकारान न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो ना. आणि बजेटाक माटोळी म्हणून अशें जायना. आमी
खऱ्या अर्थान तिसऱ्याच दिसा आमच्या अध्यक्षान दाखोवन दिले मुख्यमंत्र्यान माटोळे म्हणटकच की माटोळे सुद्धा कसो न्याय सरकार दिना आणि पेडणे ते पणजे टू आगशी टू आमचे केपे टू काणकोण पोंडा टू पणजे आता साबार वाठारांनी जे हायवेचेर आमची महिला बसतात जी ग्रामीण भागातली आसा जी एसटी समाजातून आसता हांकां एक खंय तरी एक मार्केट प्लेस करून दिवचो जे आणि त्या भायर बाजारांनी पंचायतीच्या वाठारांनी म्युनिसिपालिटीच्या बाजारांनी जे येवन बसतात माटोळेचे सामान जे विकतले हांकां एक आयडेंटिकल जागो करून दिवचो आणि त्या भायर तांचे सोपो घेवचो न्ही टॅक्स घेवचो न्ही म्हणून हो एक लक्ष वेधी सरकारान मुखार हाडलो परतून हे एक अंत्योदय तत्वावल्या लोकांक पावपाचो प्रयत्न आमच्या अध्यक्षान मुख्यमंत्र्यान मान्य केला एखादी ऑर्डर आज फाल्यां येत जो एश्युरन्स दिला की हय मुख्यमंत्र्यान सांगला की आपण डायरेक्शन दिता ऑफिसर गॅलरीक पळोवन ताणें म्हणला की आपण डायरेक्शन दिता की हे जावकूच जाय ही सेकंड गजाल आसली तिसरी गजाल आसली पारव्याचें दुयेंस हे सामकें म्हणजे कबूतर खाना जे मुंबयचो आता एक पारव्याचें दुयेंस स्टार्ट जाला जेन्ना कोविडा वेळार जेन्ना विरोधी पक्ष म्हणून आमी जेन्ना सरकाराक हे दिताले तेन्ना सरकारू मातसो त्या वेळार आयकूंक घेवपाक मनस्थितीन नासतालो पूण ह्या वेळार जेन्ना पिजन डिसीज जे जावंक लागला मुंबय सारख्या हातून ते आमी सरकारा मुखार हाडले कारण हे कोणाक लागता हे बारीक लोकांक लागता आनी लोकांनी इतले एप्रिशिएट केले लोकांनी आमकां मेसेजीस आनी व्हॉट्सएप करूंक लागले की बरो प्रश्न अध्यक्षान घेतला तुमचो म्हणून थंय मुख्यमंत्र्याचे लक्ष घेवन हेल्थ डिपार्टमेंट नजरेक हाडून दिले की मुंबय आनी एक्झाम्पल दिले मुंबय कॉर्पोरेशनाची जंय ताणें 51 कबूतरखाना बंद केले आज अशें जाला की गोंयांत एक विशिश्ट समाजाचे लोक सकाळ फुडें आपल्या दुकाना भायर म्हणा किंवा हांगा पिजन फिडिंग करतात ते खंय तरी बंद जावंक जाय आणि पिजन फिडिंग एट पब्लीक प्लेसीस अँड ओपन प्लेसीस बंदी जावची ताचे आमी फॉलोअप करतले सो बेसिकली बारीक लोकां पर्यंत पावपाचो इश्यू आमी घेतलो त्या वेळार अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो म्हळ्यार आमचो श्रीफळ नाल्लाचो प्रेस जो आहा हो 60 ते 70 रुपया किलो आसा हाजेरूय आमी एक 0 आवर हाडले आनी थंय एश्युरन्स घेतले की सबसिडायज नाल कारण चवथ लागीं तेकिल्ली आसा आयज प्रत्येक गजालीक आमकां चवथीक नाल्ल म्हणटा लागता देवाच्या पुजेक असो किंवा जे पदार्थ करतात चवथीक नैवेद्य करतात देवाक हाका सगळ्याक हे लागता आणि आमच्या हिंदू भावांक चड नाल्ल लागता त्या चवथीच्या वेळाचेर नाल्ल सबसिडायज करून कारण 18 आमी केल्ले त्या वेळाचेर आमी 18 15 रुपया 18 रुपया 20 रुपयाचे स्लॅब घालून कारण त्या वेळार 40 रुपया पावयले नाल्ल आणि आमी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशना मार्फत तेन्ना दिल्ले परतून ते सरकाराक याद करून दिले म्हाका दिसता तेय अंडर प्रोसेस ते काही येणांतल्यान येतले सो बेसिकली हे इश्यूज जर पळयत हे पब्लीक रिलेटेड इश्यूज आता येता रेव्हेन्यू लॉसाचेर सरकारान रेव्हेन्यू लॉस कसो चलता आता कजिनो सारख्या ऑनलाईन लायव्ह गेमिंग जे आसा हे ऑनशोर कजिनो जावंक जायना पूण आमच्या अध्यक्षान ऑन द फ्लोर ऑफ दी हाऊस म्हणजे विधानसभेच्या पठाराचेर दाखोवन दिले पेन ड्रायव्ह आणि व्हिडिओ ट्वीट करून जे ताणें आमच्या टीमीन जे स्ट्रीम केले 2-3 दीस पयलीं की कशे तरेन सरकाराक रेव्हेन्यू लॉस जाता सीएजी कागदार दाखोवन दिता पूण लायव्ह प्रॅक्टिकली आमी दाखोवन दिले विथ एव्हिडन्स ऑन द थंय वचून की कशे तरेन लॉस जाता आनी म्हाका आज सांगपाक एक खोस भोगता की आज सरकारान एक ऑर्डर काडल्या ती तुमकां हांव शेअर करता गॅझेट आयला जंय जे अशें जर गेमिंग व्हायलेशनां जाता जाल्यार ताची फी 25 लाख 50 लाख आनी 75 लाख सरकारान केला आनी ऑफिशियल गॅझेट आयल्या ती तुमकां हांव धाडून दिता त्या भायर एक अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो जो बाब हाणें तुमकां सांगलो तो सांतोम आनी फॉन्टेनेज एरियान जे लोक रावतात ट्रेडिशनल जी थोडी एरियाज उरल्यात जी म्हणजे गोंय म्हणून दिसता आमकां हांगा टुरिस्टाचो न्यूसन्स थंय आमच्या अध्यक्षान जेन्ना इश्यू 0 आवराक काडलो मांडलो तेन्ना बाब रोहन खंवटे जो टुरिझम मंत्री ताणें सांगलें की विधानसभा जाल्यावर इमिडिएटली आमी हाजेर बसून ताबडतोब एक हाजेर सॉल्व करुया त्यानंतर एक अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार एक्टिव्हिस्ट आमचे जे एक्टिव्हिस्ट भाव जे आसात गोंयभर जे आज विरोधी पक्षाचे काम करतात खरे तरेन जे काम आमी करूंक जाय आशिल्लें आनी आमी खंय ना खंय कमी पडटात हे काम जे एक्टिव्हिस्ट करतात तांचेर सरकारान भरमसाट केसी घालपाचो सत्र चलयला हे लक्षात हाडून दिले आनी तांकां त्या वेळार विधानसभेत हाडूनूय आमच्या अध्यक्षान बसयले कारण सरकाराक दाखोवन दिवंक की जे गोंयांत कितें झगडटात ते लोकांचे प्रश्न घेतात तांचेर तुमी केसी घालचे न्ही आनी हे तुमी विड्रॉ करचे सरकारान करना जाल्यार मुखार आमचे सरकार येतले तेन्ना अध्यक्ष आमचे केसी विड्रॉ करतलो पूण हे सरकार अध्यक्षान ते विधानसभेच्या हातून दाखोवन दिले त्या भायर सामके एक सांकवाळ पंचायतीचो जो क्लार्क आशिल्लो जो कोणाकूच काय आयकनाशिल्लो जो आपूण स्वता सुपर कितें म्हणटात ताका पंचायत मिनिस्टर कसो वागतालो आनी कोणूच ताका हालोवंक शकनाशिल्ले हाजे इश्यूज काडून ताका ट्रान्सफरूच न्ही ताका
सस्पेंड करचो पडलो. सरकाराक भाग पडले की एव्हिडन्सा सकट दवरून 24 वरां भितर मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिले आणि मुख्यमंत्री सॉय टू दॅट की द सांकवाळ सेक्रेटरी जो हो सस्पेंड जाल्लो म्हणून. आता येता जमनींचेर परतून एकदा सांकवाळची जी जमीन आहा जुवारी लँड स्कॅम हे अध्यक्षान दाखोवन दिले. मंत्र्याक विचारले की जो रिपोर्ट जो आसा जो आदले इजीन आणि दिल्लो जे तो खंय आसा. मंत्र्यान तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस प्लेस करता म्हणले पूण ते केन्ना केलेच ना. आता रिपोर्टाची कॉपी पूण थंय दाखोवन दिले कशे तरेन हे लँड स्कॅम जाला. केपेची माया नगरी यूपी बेस्ड एका रिजनल पार्टीच्या कनेक्टेड मनशांनी येऊन केप्यां 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कशी हडप केल्या आणि ही अख्खी केपेची जमीन जी आहे ही मायानगरी कशे तरेन जावपाक लागल्या हे हाडून दिले. आणि त्या वेळाचेर रुलिंग सायडातले आमदार तशेंच विरोधातले आमदार सगळे एक शॉक झाले की बाब विजय सरकाराक हे मेळटा तरी खंयच्यान काय आणि सरकारान आश्वासन दिला की ताजेरूय कारवाई जातली म्हणून. त्यानंतर काणकोणची लँड स्कॅम प्रकरण लाटन बारसाचे बाब तुमकां दिपाकान तुमकां पंचायत सेक्रेटरी बद्दल सांगलेच पूण त्या भायर थंय भानगड्यो जाल्ल्यो. कमताची जमीन जी आयडीसीन एक्वायर केल्ली आणि आयडीसीन जे पयशे दिल्ले ते कमताच्या अकाउंटार न पावता काही डॉक्युमेंटाचे भानगड्यो करून जे टेनंट जाल्ले थंय तांच्या अकाउंटान ते पयशे गेले कोट्यांनी रुपया म्हणजे अप्रॉक्सिमेट 8 काय 9 कोटी रुपया ताजे स्कॅम जे आहा ते उतारार हाडले. आता हे जे स्कॅम जाले बेसिकली सांकवाळ म्हणा केप्यां मायानगरी म्हणा काणकोण म्हणा लाटन बारसाचे जमनीचे प्रकरण हाजे सगळे इन डिटेल पत्र आमचे पक्ष काय येणाऱ्या दिसा भितर म्हणजे फुडले एक 7-8 दिसा भितर चीफ सेक्रेटरीक पत्र बरयतले. हातून एक सारांश असो जालो की सारांश जर तुम्ही करशात आमच्या विधानसभेचो जाल्यार हातून एक स्पश्ट जाता की आमच्या अध्यक्षान काढली जी लायली ताळ्याक केले ना. म्हणजे जे विषय मांडूंक जाय स्टेट्समॅन कसो मांडूंक जाय आनी सरकारा कडल्यान एक्शन करूंक जाय हे करून घेतले. त्या भायर संयम बाळगून म्हणजे बिहेवियरल वायज सुद्धा संयम बाळगून मंत्र्यांक कात्र धरपाचो प्रयत्न केलो. मुख्यमंत्र्याक तशेंच मंत्र्यान जंय बॅक उतर घालपाचो पूर्णपणे यशस्वी जालो आमचो अध्यक्ष. त्या क्लासीक एक्झाम्पल म्हणा कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर सांकवाळच्या प्रश्नाचेर या मायानगरीच्या प्रश्नाचेर थंय सरकाराक उत्तरां दिवची पडली एश्युरन्सां दिवची पडली ऑन द फ्लोर ऑफ दी हाऊस. त्या भायर वेगळे इश्यूज जे घेतले म्हणल्यार एक म्हणल्यार जीसीएची जी क्रिकेट ग्राउंड आशिल्ली एक षडयंत्र सिस्टमॅटीक चलताले थंय म्हणजे आमकां दिसून येताले की प्रश्न घाल्लो बीजेपीच्या आमदारान आणि ते सगळे उरून सिस्टमॅटीक एक घोळ चलिल्लो की जी 1,90,000 जमीन जी जीसीएची अलॉट जाल्ली आमच्या धारगळे ती खंय ना खंय व्हरून शिफ्ट करप आनी मोळिंगे व्हरप अशें खंय तरी एक थंय त्या दिसा यत्न जाल्लो. थंय आमच्या अध्यक्षान इंटरव्हीन करून हाज्या वेळाचेर प्रश्न तासाच्या वेळाचेर थंय सप्लिमेंटरी घालून सरकाराक भाग पडले की ती जमीन जी आसा ती स्टेडियम तो थंयच जावंक जाय कारण एम्युनिटीज जे हॉटेल्स एअरपोर्ट म्हणा किंवा रस्ते म्हणा हे धारगळीत सूट. एकंदरीत जो थंय सारखे हे आशिल्ले की 1,90,000 स्क्वेअर मीटर कांय लोकांचो दोळो आशिल्लो रियल इस्टेट करपाक म्हणजे थंयच्यान शिफ्ट करप आनी मागीर ती जमीन पकडप पूण तेय आमी करपाक दिले ना. त्या भायर पीपीपी मॉडेला वयली वास्को बस स्टँडाचेर आज थंय सत्ताधारी तशेंच ओपोजिशन सगळे बोवाळ मारतात की मनोहर पर्रीकरांनी 2016 जी फाउंडेशन घाल्ले कितलेशे कोटी रुपया मोडून बाब नितीन गडकरीन ते बस स्टँड आज ते 20% फक्त पायलिंग वॉल्स जावन ते काढून पीपीपी नावान रियल एस्टेटाक दिवपाचो एक प्रयत्न जालो. सो हाजेरूय तेय एक्सपोज केले. त्यानंतर बीच क्लिनिंगाची जी स्कॅम आसा म्हणजे ट्यून म्हणजे पयशे कोट्यांनी रुपया मोडटात भरमसाट ती बीच क्लिनिंग बीच एरिया वायज सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवचे म्हणून काढले. त्या भायर आमच्या मिड डे मिलाचे फाटल्या फावट एश्युरन्स दिले मुख्यमंत्र्यान की हात लावचे ना मिड डे मिलाक खंयच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाक. पूण ती सुरवात जाली साखळेच्यानूच. साखळेच्या एका स्वयंसेवक जे गट आहा हांचे महिलांनी तांकां काडून थंय साखळे हांकां दिवपाचो एक निर्णय सरकारान घेतलो अक्षय पात्राक तेय आमी हाडून दिले. आनी त्या भायर थंय एक साक्षी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून तांचे पेमेंट पेंडिंग आशिल्ले कारण ते ग्रुप जे आसा ते ओपोजीट वावुरताले सरकाराच्या. सो म्हणून खंय ना खंय सूड घेवन तांचे 4 लाखाचें बिल पेंडिंग दवरप तेय नजरेक हाडून मुख्यमंत्र्यान दिला आनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला की चवथी पयली तेय करतले. कुर्टी खांडेपार सारख्या गांव वाठारांनी डॅम बांदलो बंदारा थंय एका क्लेमेंटिना म्हण एका बायल मनशेक 1.5 लाखाचो नुकसान जालें आनी ते 1.5 लाखाचें नुकसान भरपाई करून 3 वर्सां ती पत्र बरयताले सरकाराक ताचेर कांयच फॉलोअप जालें ना. ते जेन्ना आमी जनता दरबाराक गेले ते आमी थंय काडले आनी आश्वासन दिला की ते एक्शन जातले. आनी
म्हाका कालूच रिपोर्ट आयला की पयरूच शुक्रारा की ताजेर फायल मुवमेंट जावन प्रोसेस सुरू जाला. सो एकंदरीत जर तुमी पळयात जाल्यार पेडणे ते काणकोण, मोले टू आमचे वास्कोचे प्रश्न म्हणून आनीक इम्पॉर्टंट म्हणजे निलेश नावेलकर बाबान आमचे नजरे काढून दिले, थंयच्या माजी कॉर्पोरेटर काउन्सिलर, की एका फुटबॉल ग्राउंडार वॉर्ड नंबर 6 फुटबॉल पोलाच्या बाजूक सिवरेजचो पीट केला म्हणून फुटबॉल खेळूंक 3-4 वर्सांनी ग्राउंडच बंद दवरला म्हणून. सो युवकांक खेळूंक मेळना म्हणून. सो बेसिकली हे सगळे इश्यूज जे आसा हे बारीक लोकांक पावपाचे इश्यूज. सो आमच्या अध्यक्षान असो निर्णय घेतला की हे जे विषय आसा जे आमचे बॅकएंड टीम प्रोसेस करीत आसा एकान एक आमी तुमकां उतर दितात लोकांक पब्लिकाक की एकान एक इश्यूचे फॉलोअप जातले. पत्रां वतली सरकाराक, त्यानंतर आरटीआय घालून कितें करपाक जाय फॉलोअप सरकार दरबारी, त्या मागीर मुख्यमंत्र्याच्या मार्फत असू मंत्र्याच्या मार्फत असू जे कन्स्ट्रक्टिव्ह ओपोजिशन जे करून काम करूंक जाय संयम बाळगून आपले काढली जीभ लागली ताळ्याक न करता संयम बाळगून जे करूंक जाय ते आमचे अध्यक्ष करतले. आणि खरे तरेन अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय या सरकार जे स्लोगन दिता सरकार खरेंच ते स्लोगना पर्यंत पावता काय कितें करता काय कितें हाजेर वॉच आमी दवरतले आणि लोकांक आमी फटोवन दिवचे ना. सेकंड म्हणल्यार हो जो आमचो बाब अध्यक्षान उत्तर गोंयच्या अध्यक्षान तुमच्या नजरेक हाडून दिले की आमचो आवाज विजय ही संकल्पना राबोवन जी आमी गोंयभर भोंवले हातून जर तुमी पळयशात हो आमी फ्रॉम डे वन हो नोटबूक आमी धरिल्लो हो नोटबूक आणि आमच्या अध्यक्षान स्वता हातून एंट्रीज केल्ल्यो एकान एक आमचे आज आमच्या टीमीन बसून जितले इश्यूज घेतले ते टिक मार्क केल्ले आसा आणि हातून एक स्पश्ट जालें की 80% इश्यूज आमी घेतला आणि वी आर ऑल्सो सॅटिस्फायड. आणि जे 20% जे घेवना आमचे दीपक बाबान सांगला तशें त्या लोकां परत आमी वतले. आमचो अध्यक्ष परतो वतलो. चवथ जावन रोखडेच आमचो जो कार्यक्रम आसा आमचो आवाज 2.0 ह्या टिटावली गजाली ह्या नावान एक अशी संकल्पना आमच्या तकलेन आयला की ह्या नावान आमी लोकां पर्यंत वतले आणि मतदारसंघ वतले ते मागीर 50 लोक असो 100 लोक असो पूण लोकां पर्यंत वचून लोकां पर्यंत मेळप आणि लोकांचे बारीक प्रश्न सोडोवपाचे प्रश्न आमचे अध्यक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड पक्ष करतलो. आमी ओगून न्हिदून रावपाचे नाच आणि वी विल फॉलो अप ईच अँड एव्हरी मॅटर ऑन दिस. सध्या स्किमी ज्यो तुम्ही सांगल्यो हर घर नल जावं सिलिंडर पावना तशें तर तेंचे स्किमी चालू आसा तशें आतां रॅली चालू आहा तिरंगा रॅली तेजेर तुमकां पळयात तिरंगा रॅली ते काडप तांकां ते वयल्यान आयला आसतले कारण लोकांक बिजी दवरूंक जाय आनी कितें ना कितें करूंक जाय. आमी देशप्रेमीच आमकांय देश पळोवंक लागता पूण तिरंगा ज्या तरेन विधानसभेच्या प्रकारान त्या स्थितीन आशिल्लो ते आमच्या अध्यक्षान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दाखोवन दिले त्या दिसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढून आणि मुख्यमंत्री शॉक जालो की अशें आशिल्लें काय आणि 22 दिसांनंतर तो फ्लॅग सारको क्लीन जाला आणि मागीर ताका लायटी बिटी घालून ताका जो मान मेळूंक जाय आशिल्लो ते आमच्या अध्यक्षाक आमकां अभिमान आसा की आमच्या अध्यक्षा खातीर ते जाले. सो आमकां हर घर तिरंगा म्हणटे डेली आसा आमच्या लायफान. हर घर तिरंगा हर दिन. सो आमकां ते रॅली काढून हे करून आमकां हे करपाचें ना. एनिवे दॅट इज देअर पार्टी मॅटर पूण देश प्रथम आणि राष्ट्रा खातीर जे कितें करूंक जाय ते आमी केलात आणि खंय मान दिवंक जाय सरकाराच्या नजरेक ही क्लासीक केस. म्हणजे 40 आमदारां पैकी आमचो आमदार सांगतो चाय एक वता थंय प्रेस भवनार इंटरॅक्शन करपाक वतना सांजे 7 वरांचेर उलोवन जातकच सकल आनी थंय तो ऑब्जर्व करता की फ्लॅग सारको बुरसो असो आसा आनी लायट ना काळगान आसा आणि रोखडो हावसा भितर येता आनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडून ते काडटा. दिस इज लिडरशीप आणि मुख्यमंत्री ते मान्य करता आणि 24 वरां भितर नेक्स्ट डे सांजे जे मान मेळूंक आशिल्लो आमच्या राष्ट्रध्वजाक तो राष्ट्रध्वजाक मान थंय परतो आमच्या अध्यक्षान मेळून दिलो. स्किमी हांवें सांगल्या त्याच्या बद्दल पळय हर घर नल से जल कितें म्हणटात ते स्किमी ताणें काडल्या किंवा ओडीएफ हे कशे तरेन फार्स बाब दिपकाच्या मतदारसंघान मांद्र्या किंवा बार्देस हांगा जाल्यार लोक घेवन येताले पंच सरपंच घेवन येताले कारण कित्याक घेवन येताले ह्या पंचांक सरपंचांक फोर्स करून सायनी मारून एनओसी दिवंक लायल्ले की तुमच्या वॉर्डान हर घर 100% जाला तुमच्या वॉर्डान 100% ओडीएफ जाला कारण ते वयर सेंट्रल इंजिनाक धाडूंक नाशिल्ले तांकां चॉकलेट घेवपाक कॅडबरी घेवपाक पूण ते कशे तरेन फॉर्ज करून घेतले हे लोकांनी स्वता हाडून दाखयले. 3 गॅस सिलिंडर दिता म्हणून आमी सांगिल्ले एव्हरी हाऊस होल्ड म्हणटा तो बीजेपीचो मॅनिफेस्टो काढून पळय आज पत्रकार भवन हे प्रश्न तांकां विचारपाची गरज आसा. आमी पळयतात की तांचे पत्रकार पळयतात ते उठूंक लागतात प्रश्नाचो भडीमार चड हे आज पत्रकार भवनांनी तांकां विचारपाची गरज आसा. दुर्गा आतां मेन्शन केलें की टिट्यावयले गजाली चालू करतले ते कितें 27ची तयारी करून करतले. 27 तयारी अशी न्ही ती कंटिन्युअस प्रोसेस. आमचो आवाज विजय संकल्पना राबोवन आमी गेले हे
एक पयलो पावंडो आशिल्लो लोकांचो पल्स कळपाक, लोकांचे विशय इश्यूज जे मांडपाक. आयज हांव प्राउडली सांगूंक शकता आमच्या अध्यक्षान लाटांबार सारख्या उत्तरेच्या एका एक्स्ट्रीम पदान वचून थंयच्या लोकांचे घराणे आयकून गेले आनी अख्खी पंचायत मंडळी तांची इतली खुश जाली की इश्यूज घेवंकूच ना, ते हाडले आनी हाडटना तांकां हाडून विधानसभेत बसयले थंय. कारण तुम्ही पळयात आमी काडटात ते म्हणून. त्या मोरमुगांव सारख्या वॉर्ड नंबर 6 जो एका भुरग्यांक खेळूंक मेळना ग्राउंड युवकांक, थंय सिवरेज पीट करून दवरला. तातूंत आमकां काय मतां पडपाचीं ना न्ही, आनी इलेक्शन काय रोखडें 2 वर्सां 1 वर्सान ना. सो बेसिकली लोकांचे प्रश्न समजून घेवपाक आनी खोलाये पर्यंत सगळं वचून फुडली विधानसभेची तयारी, आमची असेंब्ली सेशनाची तयारी करपाक. आनी लोकांचे मेन म्हणल्यार अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हे जे ते करतात, म्हणजे तांचे जो स्लोगन आहा हे खरेंच सरकार खंय फेल पडटा हे करपाक, हे दाखोवन दिवपाक आनी इश्यूज बारीक लोकांचे सॉल्व करपाक आमी वतले. त्या मागीर ओबीसी भावांचे आमचे कोटा विथीन कोटा, एक आमदार जो प्रामाणीकपणान आनी जो सातत्यान, म्हणजे तो 1 सेशन 2 सेशन न्ही, फाटल्या कितली 1 वर्सां जाली सातत्यान ओबीसी भावां खातीर सदांच उबो रावलो बा विजय सरदेसाय. कारण ह्याय ताका सरकाराक इतले अनकम्फर्टेबल केले, तुमी पळयला आसतले मिडिया गॅलरींतल्यान. सरकार तो प्रश्न आन्सर करता म्हणजे इतलो अनकम्फर्टेबल जालो, तांकां कितें उत्तर दिवप तांकां ते समजूंक शकले ना. तुम्ही 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन टिट्यावयली गजाली ऑफकोर्स वचले, ओपोजिशनाचे सगळे वयतले. आमचे गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी वतले, विजय सरदेसाय म्हणून. ओपोजिशनाचे कॉन्स्टिट्युन्सी 40 मतदार, एव्हरी पार्टी इज फ्री टू डू देअर प्रोग्राम्स. कोण तिरंगा रॅली काडटा, कोण संविधान बचाव करता, आरजी आनी कितें करता. सो वी आर फ्री टू डू आवर प्रोग्राम. इलेक्शन येतना मागीर सगळे एलायज जे आसा ते बरोबर बसून सीट कशें करप ते इज डिफरंट थिंग. दॅट इज पॉलिटिक्स हॅज नथिंग टू डू विथ आमचो पार्टीचो इनिशिएटीव्ह आनी पार्टीचो प्रोग्रामा कडेन. कारण लोकांचो जो प्रश्न आसा समजून घेवपाक, कारण ते फाल्यां तुका सांगले विधानसभेत उबो रावलो, काडली जीप लायली कारण आमचो अध्यक्ष करना, आमी ते केले ना, करू ना आनी करचे ना. सो विथ एविडन्स, विथ फॅक्ट अँड फिगर्स जेन्ना विशय मांडटात ताका रिझल्ट मेळटा, आनी ते आमी दाखोवन दिल्ले आसा. 1 आनी 2 न्ही, कितलेशे एविडन्स तुमकां दिले. माटवळी धरात, पीओपी आयडल म्हणत, कजिनोचो इश्यू म्हणत. मेन म्हणल्यार इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमच्या अध्यक्षाक म्हणून जाता की वालोर एक्सायज चेक पयलो सोऱ्याची गाड्यो खंय सोडटात, थंय मादादी म्हणून ट्रक सोडटात. हे सुद्दां ताणें खंयच्यान सोदून हाडले. म्हणजे त्या राती आमकां कळून येता की त्या राती खंय फोन स्टार्ट जाले सगळे एक्सायज गार्डांचे ऑफिसर एकामेकाक, अरे विजयाक कशें कळ्ळें रे काय म्हणून. म्हणजे इतले बरो खोलाय. आनी हे केन्ना करूं शकता आमी, जेन्ना टिटावयली गजाली करतले, लोकां पर्यंत वतले, आमचो आवाज विजय 2 पॉयंट करतले, आनी इन डेप्थ गजाली कळूंक लागतल्यो. सो हे संकल्पना रावले बेसिक म्हणल्यार लोकांचे प्रश्न हे आमी करतले आनी लोकां पर्यंत पावून लोकांचो बेसिकली प्रश्न सोडोवपाक आमी यत्न करतले. 2022 विजयान विधानसभे पटलाचेर एक्सपोज केल्ले जुवारीचे हे गोंयच्या इतिहासाक व्हडले स्कॅम, लँड स्कॅम्स म्हणून. आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान सांगिल्लें आपूण हेजो एक एडवोकेटाचो घेतलो म्हणून एडवायस घेतलो, आनी ते जनरल एक्स एजी आशिल्ले तेणें सांगलें की हो जो हे आसा पळय जमीन ती परत घेवपाक शकता म्हणून. सर तो रिपोर्ट तेणें परत टेबलाचेर फ्लोर ऑफ द हाऊस केलो. पयर जेन्ना तुमी पळयला थंय शामबाब प्रत्येक विधानसभे सेशनाक ते मागीर फाटले 3 वर्सां सातत्यान कॉन्स्टंट हिटिंग जर केला जर विजय बाबान जाल्यार सांकवाळ लँड स्कॅम खंयच म्हणल्यार एकदा विशय काडला आनी मागीर उगी रावलो ना. जंय चान्स पडला ते क्वेश्चनाच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा डिमांड्सच्या माध्यमांतल्यान आसूं काडपाचो केलाच आमी, आनी प्रत्येक फावटा काडला. आनी हे फावट आमी मंत्र्याक धरलो की फाटल्या वेळार आश्वासन दिवन त्यो सनदी कश्यो इश्यू केल्यो. आनी फाटल्या फावट जेन्ना एश्युरन्स दिले की रिपोर्ट टेबल रिपोर्ट केले ना, पयलूच ताणें सांगलें टेबल करता म्हणून. टेबल आमकां जर कॉपी मेळूना आमच्या अध्यक्षाची. सो आमी सरकाराक आतां बरयतले ताचेर and we will see that it is taken to logical conclusion. मिनिस्टरान आनी सीएमानी एश्युरन्स दिल्ले आनी एकूय जमीन ती विकपाची ना किंवा कन्वर्शन तुवें सांगले ते प्रमाणे ती सनदी इश्यू करपाक लागले. ते आतां तुमी पूण फॉलोअप करतलो? आमी करीत आहात, पूण न्ही आमी फॉलोअप करीत आहात. म्हणजे तांकां कितें जाला 33 नंबर तकलेक मारला. म्हणजे आमकां कोण काय करूं शकना. हम करे सो कायदा, अंधा कानून हे सध्या चल्ला. आनी हे जर टक्कर दितले जाल्यार हाजो एकूच वखद म्हणल्यार लोकां पर्यंत आउटरीच. जे पर्यंत लोकां भितर वचून आमी जनजागृती करचे नात, आनी लोक जे पर्यंत उठचे नात, जे आतां उठूंक लागल्यात त्या पर्यंत आनी हाजी सुरवात सांकवाळच्या जनतेक जागोवपाचें काम आमच्या अध्यक्षान केलां. तूंय सांकवाळचो थंय लागता.
म्हणजे म्हाका याद जाता की तूंय कितलो आमचे फॉलोअप करतालो इश्यूचेर. सो आम्ही सातत्यान दाखोवन दिला की जशे तरेन इश्यू घेतला ते आम्ही काढला म्हणून. सो आम्ही हाजेर फॉलोअप करतलेच. तुवें एक हांगा धारगळचो इशू तर डेमोग्राफी चेंज जातली म्हणलं पळय ती कॉलनी पेडणे ती तेजेर बाबतींत तुमी कितें फॉलोअप करतलो? तेजेर पळय ऑलरेडी अक्वायर्ड करून जमीन अक्वायर करून थंय तेंच्यो रेजिडेन्शियल एरिया स्टार्ट जाली. आम्ही कशें केल्लें की त्या विशयाचेर अजूनय सरकार जर कितें करूं शकता. आता व्हेरी डिफिकल्ट कारण एकदा ते घेवन तेचे थंयसर म्हाका दिसता ओपनिंग फक्त उरना आसतलें तेचें. पण गोंयच्या सरकाराक ताची कांयच कल्पना नासलें. स्थानीक 2 आमदार आसात तेंच्यांनी केन्ना ह्या विशयाचेर लोकांक क्लियरिटी दिली ना. तो थंयसर जेन्ना आमचो आवाज विजय हो घेवन आमी जेन्ना गेल्ले तेन्ना लोकांनी हाडून नदरेक हाडून दिल्ले हे विशय. हांवूय त्याच भागांत आसात, हांवूय उलयलो तेचेर. तेका लागून तेका कित पर्यंत कितें न्याय मेळटलो हो सरकाराच्या हातीर. थँक्यू. थँक्यू. 80%